कितें जालें तूं सकाळ फुडें आयज पुलीस येयले 3 जीपी म्हाज्या भावाक अरेस्ट केलो पण म्हाज्या भावाक अरेस्ट करून अंजना पुलीस स्टेशनार येयलो सो हांवूय थंय गेलो हांव गेलो ते म्हणाले की तुमकां दोगांकूय अरेस्ट आहा म्हाजो भाव कसले ऑफेन्सान नासता म्हाजो भाव खंयच्या आमच्या मुवमेंटान ना तो कितें आपले बिजनस की आपूण आसता सो हांवें पीआयक रिक्वेस्ट केलो आनी म्हटलें म्हाज्या भावाक रिलीज कर ते पयलीं आयकनासले मागीर तेंच्यांनी म्हाज्या भावाक रिलीज केलो तो ह्या ऑफेन्सान म्हाका आनी म्हाज्या भावाक तो इनवॉल्व करूंक कळ्ळें तुका सो हांव काल आख्खो दीस हांगा रावलो काल म्हाका अरेस्टाचें कांयच सांगनासलें बट काल रातच्यान हो मुवमेंट चालू जालो अरेस्ट केलो म्हाका आनी तेच ऑफेन्साक बाप्पा आनी सुनिलाक अरेस्ट केलो पळय त्याच ऑफेन्साक म्हाका अरेस्ट केला म्हणून सांगलें पण म्हाजी खंय तरी एक मॅसेज व्हायरल जाल्ली खंय इन्स्टिगेटींग मॅसेज म्हणटात ते आनी तेका लागून म्हाका म्हणटा अरेस्ट केला अंडर 5 कळ्ळें तुका बट म्हाजी एक मिस्टेक जाली काल मिडिया फुडल्यान सांगतना एक तिडकींच्यान पोट तिडकींच्यान एक सीएमाक क्रिटिसायजींग स्टेटमेंट हांवें हें केलो म्हाका फ्रॉम माय सोर्सीस म्हाका कळ्ळें की बिकॉज ऑफ दॅट स्टेटमेंट आय हॅज बीन अरेस्टेड कळ्ळें तुका बट सीएमा कडेन हांव इतकेंच मागता इट वॉज माय फॉल्ट एंड माय मिस्टेक कळ्ळें तुका न्हू जर म्हाजे कडल्यान एक क्रिटिसायजींग स्टेटमेंट जालो जाल्यार कित्याक आमी ह्या बेस्ट टॅक्सीक लागून 3 वर्सां झगडटा कळ्ळें तुका एक बिजनस सेव करपाक लागून आमी सगळे सॅक्रिफायस केल्ले तिडकीन कितें तोंडाचें सुटलें आसतलें सो सरकाराक सीएमा कडेन मागता हांव की म्हाजी तिडक जर तुका आहा न्हू जाल्यार म्हाका तूं जितो मारून उडयले उपकार जाता म्हाका अरेस्ट करून भितर घाल लायफ टायम सुद्दां प्रिजनान घातले उपकार बट म्हाजे पळय हे पळय गरीब टॅक्सी भाव आहा न्हू तांकां तूं म्हाज्या हेचो तिडकीचो हे करूं नाका सो तेंचो खंय तरी बिजनस पळय एप बेस्ड टॅक्सीन पळय ह्यो नश्ट करूंक सोदता न्हू जो कोरोना व्हायरस को लागलेलो आहा न्हू तो आमच्या टॅक्सीच्या बिजनसाक तो प्लीज सेव कर कित्याक हेजें वॅक्सीन फक्त टुरिजम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी सीएमा कडेन आहा तेणी बेग्यानच्या बेगीन आमचो सुटावो करपाचो आनी खंय तरी आमच्या नीज गोंयकार टॅक्सी भावांक खंय तरी कितें तरी आहा तेंचे बिजनस सेव करपाक तुमी मदत करपाची इतकें तुमचे कडेन मागता